खणमालाची येरादारी करपी ट्रकवाले संघर्षाचे तयारीत आसात। ट्रिपी फाटल्यान मेळपी दर वाडयले ना जाल्यार ई लिलावाच्या खणमालाची येरादारी करचे नात दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या। हो प्रश्न सुटावो जावच्या खातीर तांणी सरकारी अधिकाऱ्याकडे धाव मारल्या। ई लिलावाच्या म्हालाची 12 नोव्हेंबरा सावन येरादारी करपाचें वेदांतान थारायल्लें। हंगामातली खण म्हालाची पयली येरादारी थारपाची, पूण सद्याक जो दर आसा तो तांकां परवडना अशें म्हणून दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली। हे विशीं खण खात्यान लक्ष घालचें अशी सुचोवणी ताणें दिल्या। तेन्नाच्यान खण म्हालाची येरादारी बंद आसा। पळयात ट्रकवाले कितें सांगतात ते। ही ऑक्शनाची जी रेट आसा ती 2015 नोटिफायड केल्ली DMGन, डायरेक्टर ऑफ मायन्स डिपार्टमेंटान, आनी त्या टायमार डिझल जी रेट आसली ती 52 आनी अदर कंपोनंट्स त्या टायमा वयले कंपोनंट्स मेळोन 2872 चो रेशो आसलो। पूण आतां जेन्ना 2019 जेन्ना ही ऑक्शन माल हांगा 87,000 घेतलेलो बिचोले मायनिंगाचेर, तेन्ना आमी तेजे कडेन 2 मिटिंग्स केल्ल्यो आनी रेट डिझल रेट वाडय आनी आमकां दी म्हणून। बिचोले मायन ही बाकीच्या मायनिंगा सारकी ना, कित्याक आमकां मायलेज जास्त लागता, कित्याक एका लिटराचेर आमचे 2.5 ते 2.25 म्हणजे 2.5 to 2.75 हीच मायलेज आमकां एका लिटराक मेळटा। पूण तरी सुद्दां आमी जी DMGन जी मायलेज दिल्या 3 ती कन्सिडर करता आनी आमी फक्त डिझल रेट जी 67.71 मार्केटान आहा ती डिझल रेट घालून 2870 चो रेशो घालून आमकां रेट दी म्हणून आमी कंपनी कडेन मागलेले। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।